अंत न पाहता विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा किंवा राज्यपालांनी गोव्यातील पर्रीकर सरकार बरखास्त करावे अशी मागणी आज जनआक्रोश सभेत करण्यात येत आहे। व आक्रोश मोठ्या प्रमाणात म्हणजे प्रतिनिधित्व घेऊन दाखोवपी आशिल्ले आमचे राजन घाटे जे उपोषणाक बशिल्ले पण ते सुद्धा तांची सुद्धा कदर या सरकाराक झाली ना। म्हणजे असे दिसता की ह्या सरकारात आम लोक जे कॉमन पर्सन आसा ताच्या बद्दल काहीच पडिल्ले ना। सरकार फक्त फसवणूक करीत आसा आणि ताची गतिविधी जी आसा ही लोकांक फसवपाची हे आज सगळ्या पुराय गोंयकारांक आणि तशेंच पुराय भारत देशाचे जनतेक कळिल्ले आसा आणि ह्या कारणान हो अधर्म जो आमचे चाललो आसा गोंयकारांचेर तसो पुराय भारत देशाचेर चाललो आसा तो मिटोवपाची आज चडांत चड गरज आसा। गोंयची जनता काँग्रेसी पासून आसा। काँग्रेस पक्ष हो एक व्हडलो महासागर जावन आसा। ह्या महासागरान कितकेशे लोकांनी आपले योगदान दिल्ले आसा आणि दीत आसा। आज जनता सुखी रावतली जाल्यार गोंयच्या काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना। हांवें जे कार्य केला ते म्हणजे राजकारण करपा खातीर न्ही। म्हाका दिसलें प्रत्येक फावटी ही माझी कर्मभूमी जावन आसा पेडणे तालुका। या 2006 जेन्ना प्रताप सिंग रावजी राणे आशिल्ले त्या टायमार हांवें नांगर घालून दाखयला आणि नांगर असो करून दाखयला की माझ्या फॉरेनरांची जे फॉरेनर जमीन घेताले तांकां आळाबंदी हाडपा खातीर कार्य केल्लें आसा। हेच्या पयलीं सुद्दां हांव अनशनाक बसलोलो 7 दीस RTIचे कमिशन ना म्हणून त्या खातीर म्हाका मागीर 7 दिसां नंतर म्हाका पर्रीकर येवन म्हाका म्हाजें अनशन तोडलें गेलें आहा। विनय तेंडुलकराची भाषा ते आमचे राज्यसभेचे सदस्य तांकां आयते मेळ्ळे आसा तर सदस्य पद कडेन त्रास करूंक मेळोंक ना म्हणून म्हणटा एक सामान्य मनशाची भाषा जर तुमकां कळना पण सामान्य मनशान आख्खे गोंयांत दाखोवन दिले की हो एक लालची मुख्यमंत्री जावन आसा। मोदी कितें म्हणटा 60 साल के क्या किया कांग्रेस ने, मैं मोदी से जवाब दूंगा कि 60 साल में आपने ऐसा लालची मुख्यमंत्री को वापस दिया जो चिपक के कुर्सी को बैठा हुआ है और वो कुर्सी नहीं छोड़ता है। या गोव्यासारख्या शांतता प्रिय आणि विकसनशील राज्यात आजची परिस्थिती जी हाडलेली आसा ह्या बीजेपी हाडलेली आसा। मनोहर पर्रीकरान हाडलेली आसा। त्याच्याबरोबर जे पक्ष असतात गोवा फॉरवर्ड असू नये मगो पक्ष असू नये त्या पक्षांनी हाडलेली आसा। अरे तुम्ही आमकां खिचत तरेचे तुम्ही सरकार दितात, तुम्ही आमकां प्रशासन दितात ते खिचत तरेचे तुम्ही दितात। आज गोव्यात सरकार ना जी चलता ते राम भरोसे चलता आणि ही धोकादायक स्थिती आसा। हो व्हडलो धोका आसा लोकशाही। तांकां दिसता बीजेपी आम्ही करतले ते घडतले, आम्ही सांगतले तसे लोक चलतले पण तसे ना। लोकांच्या मनात एक आक्रोश जाल्लेलो आसा, एक तीव्र अशी वेदना त्या लोकांच्या मनात आसा। ते वेदनेक खंय तरी जागृती येवपाक जाय, लोकांपर्यंत ती पावपाक जाय। त्या प्रश्न आसा तांकां वाचा फोडपा खातीर काँग्रेस पक्षान ही जन आक्रोश रॅली सगळे कडेन आयोजीत केल्ली आसा आणि हाजो समारोप खंय जातलो? हाजो समारोप मडगांव लोहिया मैदानाचेर दवरला काँग्रेस पक्षान। ज्या लोहियान 18 जून 1947 गोंयकारांक उलो मारिल्लो आणि एक नारो दिल्लो गोंयकारांक जय हिंद। तातूंतल्यान एक कीट पेटयली प्रत्येकाच्या काळजांत, तातूंतल्यान मुखार गोंय स्वतंत्र जावपाक पावलें। म्हाका दिसता आज गरज आसा की राम मनोहर लोहियाचो आदर्श दोळे मुखार दवरून त्याच लोहिया मैदानाचेर परत एकदा गोंयकारांक उलो मारपाची गरज आसा। बाबा हें जें चल्लां तातूंतल्यान आमकां मुक्ती दी। They could not able to fulfill even at 10% of their promises. But instead of creating a job, today 1.5 lakhs people have lost their jobs and they came to the street today now. They have told they will give an uninterrupted power and water. They have reduced the tariff of the electricity. But in the last 1 year before also, I think I could recollect, they have raised the tariff of the electricity. Today, government is a headless chicken.
Nobody knows about the fate of the chief minister. They are inhuman in Delhi. They have an inhuman chief prime minister, and here we have an immovable chief minister. पणजेन स्मार्ट सिटी 22 कोटी रुपये कित्याक मोडटात? टायल्स आणि पेवर्स. म्हणजे 22 कोटीचे असे टायल्स किती भांगर लागलेले आसा काय कितें अशें आमच्या भुरग्यांनी थंय आरटीआय करून मागलेले आसा. GSIDC लूट चल्लेली आसा. आमच्या टायमार रिजनल प्लॅन केलो, ह्या सरकारान बंद केलो देवा करतलो म्हणून. आयज टाउन एंड कंट्री मिनिस्टर आणि त्यांचे सगळे मंत्रिमंडळ गोयचे रुपांतर करतात आणि होलसेल सेल डीड करपाक सुरवात केल्ली आसा. सुटकेस टू सुटकेस म्हणून नवीन पद्धत केल्ली आसा. केस टू केस म्हणून लोकांक सांगतात, पूण सुटकेस टू सुटकेस घेवन आयज कन्वर्शन चालू जाल्लें आसा. म्हणजे गोंयची सगळी जमीन लुटपाक मनोहर पर्रीकराच्या नांवान आयज तांकां दिसता की मनोहर पर्रीकर बरो आसा. सो अशे तरेची लूट वेगवेगळे तरेन गोंयच्या राज्यांत सुरू जाल्ली आसा. ही लूट आमी लोकांच्या मदीं जागृत करपा खातीर ही चळवळ आमी आयज सुरू जाल्ली आसा.